चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकां मदें कार्यावळींक तुमकां समजतात माय मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळीचो मानेस्त जॉन रॉड्रिगीस. जॉन रॉड्रिगीस हो एक ऑलरावंडर. तो ज्या सुवातेर जें करूंक जाय तें ताका सांगचें पडना. म्हणटच ताच्या वावराचो आमी थोडो नियाळ करता आसतना तुमकां सगळें समजतलें. तर आयचे कार्यावळींत जॉन बाब माय मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार. तुकाय बी येवकार. जॉन बाब, ह्या तियात्राची भोंवडी तुजी सुरवात कशी जाली? जेन्ना हांव 16 वर्सां आसलेलो तेन्ना आमच्याच गांवच्या एका बरोवपी तो बरोच तो आतां UK आहा, जोझफ पी फेर्नांदीस म्हणून, आनी तेगे शोक हांवें पयलें पावल दवरलें. दुसरें मिलाग्रीस दे शिरवोडे थिंगसोन म्हाका त्रिंदाद म्हणटा तेणें त्रिंदाद रॉड्रिगीस तो आतां नांव सर्गेस्त त्रिंदाद रॉड्रिगीस पेडा बेनावली म्हाका तेणें जॉली बॉयज ऑफ पेडा थिंग हेडावयलो. थिंगसो म्हाका सोयन पास्कोलान आपणे शोवा गेलो मोग आसुंदी. मागीर हांव जायत शो नाचलो, सेंच्युरीज जायत्यो नाचला. जॅक फेरी, बेन एवंजेलिस्ट, मॅक्सी पेरेरा हेंकां सगळें हांवें म्हणजे हांद मारला. जेन्ना कुवेट हांव गेलो तेदोणा पयलो हांवें शो काडलो नांव देवाचो मुण्यारी. आनी हो देवाचो मुण्यारी म्हाका फोर्स केलो करपाक आमी कॉयर ग्रुपान. आनी जेन्ना बड्डे आसलोली सेंट जॉन पॉल II तेगे बड्डे मायाचे 18 तारखेर 82 बड्डे तेगेले हांवें मुगे देवाचो मुण्यारी सुरवात केली. उपरांत हांवें काडलो म्हजी जबाबदारी. मागीर काडलें नातलां पाय. मागीर कार्नवाला हेळां पोतून नाचलो, पास्कोवाला नाचलो पोतून. तशें करून हांवें मुगे सुरवात केली. पूण मुगेले मायंड म्हाका केन्ना आडावूं ना. हांव 16 वर्सां आसून इस्कुला देखून शिकता आसतना म्हाका मन तियात्रां वयतालो. नायट स्कुलाक देखून वयता आसतना म्हाका सरान देखून भायर गायलो इस्कुलाचो, कितें हो तियात्र वयता जाल्यार तियात्र कर, इस्कुला येनाकू. पूण तुवें तियात्र सोडूंक ना? सोडूं न्हय. आनी आज मेरेन हांव कांतरां बरयता एक देणें देवालें. जेन्ना हांव बरयतालो एक भांकाचेर बरयतालो इस्कुलाक, जेन्ना हांव कॉमेडीन जेनेट एकू क्लासी आहलीं, एकू बार आमी पयलीं हेडां भितर बसरलीं. आज तें UK आहा कितें, पूण तियात्र आजून बरोवपाची कांतरां हांवें सोडलें. आतां जॉन, पयलोच तियात्र तूं तुज्या गांवांतूच न्हेसला. सुरवातीक सावन कसल्योश्यो भुमिका तुका करूंक? पयलीं मोगल्यान नांव गायलें जॉनी जॉनी एस पापा, इटींग शुगर नो पापा. हें कांतार म्हाका पयलीं दिलें भुमिका. पूण तें एक पावल पयलीं मुगेलें डॅडीगे बापूल भयण आहली क्रिस्टिना म्हूण, तेणें तो थिंग शो परफॉर्म करपाक म्हाका सगळे भुरग्यां अशें हें केल्लो. म्हूण थिंगसो हांव तियात्रां पळोवं. तियात्र आज देखून हांव बरयतां, पूण लोकांक दाखोवपाक हांव मुखार सोरो सोदितां. आनी मुगे शो भायर सरपा आहा. कितें तेजें नांव दिलेलें तुवें. म्हणचे दिलेलें तुवें हे शोआक कितें तें त्या दिसा घडटलें. दिलेलें तुवें लोक आणी माताय कितें कितें दिल्लो हें, कितें हायलो तें, कितें आणी माताय तेसो हें तूं कांय ना. दिलेलें तुवें त्या दिसाक घडटलें. म्युजिकल शो तो. आतां ह्या तियात्रांनी न्हेसता आसतना तुवें आतांच म्हणलां की पास्कोवाल रॉड्रिगीसाक आपण न्हेसलो. आतां पास्कोवाल रॉड्रिगीस म्हणजे त्या टायमाक एक कॉमर्शियल तियात्र करपी अशें चडसो फामाद तो. हय, प्रिन्स ऑफ सेंच्युरीज. हय, पूण ताच्या तियात्रांत कसली भुमिका करतालो? हांवें पिशा रोल केलो, इन्स्पेक्टरा रोल केलो, दोतोरा केलो, जायते अशे कॅरेक्टर्स केले.
कॅरेक्टर म्हणजे म्हाका मुगली माय आनी माम ओळख नासले म्हणजे हांव फेस चेंज करतालो कॅरेक्टर. केन्ना तरी तुका एका तियात्रांत एका परस 2-3 भुमिका करूंक चान्स पडला? हांव एकूच तियात्रांत 3 करतालो. जेन्ना म्हाका टायटल दिला ऑल रावंडर हो सिटी सिल्वान दिल्लो मॅक्सिगे पागार तियात्रां, कित्याक तेगलोय रोल केलो सिटी सिल्वालो आनी मुगलोय रोल केलो. त्या दिसाक कॉमेडियन जिजसान म्हणलें डॅडी आतां एक कसो टायटल दिता तूं. त्या दिसा सिटी सिल्वा ऑल रावंडर म्हणून मागीर त्या दोना मॅक्सीन पेपराचेर गायलें ऑल रावंडर कोंकणी पालकाचो. जेन्ना हांव हें जातालो म्हणजे ऑल रावंडर म्हणचे कितें हांव स्टेज मॅनेजरूय आसलो, सिंगर आसलो, पूण मुखार म्युजीक आजू जायनासलें. जेन्ना क्वीट गेलो फादर म्हणपाक लागलो तूं कांतरां बरयता म्युजीक आजून दुसऱ्या दिता, तूं बरयता तेंच म्युजीक वाज. मागीर क्विटा हांवें इगोर्जी वाजोवंक सुरवात केली. 4.5 वर्सां हांवें वाजयलां आनी 1998 हांव क्वीट गेल्लो म्हणजे 99 हांव भितर सरलो कोयरा क्विटा आनी 22 वर्सां क्वीट काडली आनी आतां क्वीट सोडयलां. पूण कुवेट तूं इगोर्जेंत वाजयतालो हें म्युजीक कशें शिकलो? म्हाका फादरान सांगलें तूं वाजयता तें म्युजीक. शाहू बोगले गेलो, शाहून म्हाका नोट्स दिले, शाहू आल्मेदा. कितें तो एक मुगेलो एक मास्टर आसलो, हांव ताका मेस्त्री म्हणटालो कित्याक तो एकूच हेचेर म्हाका लायनी हाडटालो आनी मुगे कॅसेट देखून ताणें वाजले. वय जॉन कॅसेटीचेर उलोवच्या आदीं तुजो जायतो वावर आसा, जायतीं तुवें कांतारां कंपोज केल्यात. आमचे ऑडियन्साक खंयच्या एक कांताराच्यो 4 वडी? हांवें एक कॉमेडी पोयरूं म्हणलें कोणाले हेका आमगेलो सॅल्वी तेणें म्हणलो तें दुन्याक वा तुवें म्हाका दवरला म्हूण हांव तुजेर कोण नाशीन कितलो तें भावांक वा रावतलो सोयबाचे पातकावीण काजार जावंक हांवें चिंतलेलें काळी नासतना रीण हांक वार मोरत म्हूण हांव भितर चेडवाटाच कोण नासता जीण येद्दे येद्दे पोट्टे काजार जाताय हांव कितें करूं दुनिया म्हाका तुयांक वार दवरला जाल्ल्या पोरी एक गोरू काजार हांवें जावंक चिंतलेलें गेल्या वर्साक पोरूं आतां शेवटाक चिंतलां हांवें गो मेलो बायले धरू. वा 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 वा. आतां ही कांतारां तूं खंयच्या वर्सा कांतारां कंपोज करूंक लागलो? जेन्ना हांव एक मामाय चीट येताली मायक म्हजी मोगाल भयणी आतां तुका खबर दिता एक ते मामागे उतरां काण काण हांव ती कोंकणी बरोवपा शिकलो जेन्ना हांव 16 वर्सां आसतना. आनीक हांव तेदो म्हूण आसलो म्हाका लॉज अशें दिसतालें कित्याक हांव एक्टर न्हू तेदो ना पूण भुमिका केल्या पूण कांतरां म्हणून ना. पूण हो जोझफ पी फेर्नांदीस पड म्हणटा UK आहात तो तेगे शोवाक एक मिलाग्रिस शोवाक हांवें आनी गिरगोल म्हणून आमी गांवां वाड्या एक दू म्हणलो कितें जेन्ना तेदो उरपा मेळ म्हाका कांतार जाता मुको म्हणून बिटा आवट वचनासतना जायते कांतारां म्हणटाय बिटा आवट वयताय पूण बीट सांबाळूं कळटा त्या दिसा कळ्ळें म्हाका हांव आनी गिरगोल म्हणटाय तो आनी एक म्हाका बॅकग्रावंड म्हाका चड सपोर्ट करता एक जॉन्सन फेर्नांदीस म्हणून एक्स चेअरपर्सन तो पयलो. आतां तो हांव ना जाल्यार पयलो कॉल करतलो खंय आहा तूं म्हणजे एक लगाव तो तागे आख्खी फामील देखून बरी करता कित्याक एक मनशाचो एटिट्यूड थंय. आतां कुवेट तूं पावलो 98 वर्साक कुवेट पावलो आनीक कुवेट तुवें तियात्र केलें दुसऱ्याच्या तियात्रांनी तूं नाचलो म्हणटच पयलोच खंयच्या तियात्रांत जावं कोणाच्या तियात्रांत तुका चान्स पडलो? पयलो आमगे एक म्युजिकल शो मुगेलो इगोर्जीचो आनी तेन्ना तेणें म्हाका हांवें कांतार म्हणलें तें चोयन तेणें म्हाका एक्टींग दिलें तूं शो कर म्हणून म्हणचे एक्टींग कर शो कर केलें देवाचो म्हणयार तो. मागीर म्हाका आयको कर म्हणपाक लागलें म्हजी जबाबदारी आनी फस्ट VCD काडपाक दोग जाण डायरेक्टर हें कोताले कितें पूण पयली VCD काडपी मायाचे 18 तारखेर शो रिलीज केल्लो ते 8 दिसांनी हांवें VCD काडली आनी व्हिडियोय काडली. पयली VCD कोंकणीन काडपी हांव आनी पयलो ट्रेलर घालपी सिडीचो मुगे हेचेर दिसती पडटा युट्यूबार जॉन दी नाविलिंग आयल्या मेवलें म्हाका
आनी ती हांवें गोंय रिलीज केली ना फकत कुयटाकू मुगे ती शायन जाली इतू हिट गेली. जॉन तूं नावेली खंयच्या सुवातेर रावता? शिरवडे. शिरवडे. हय शिरवडे. म्हाका पयलीं कितें म्हणलें जॉन दी शिरोडी म्हणटाले तियात्री सामगेले. आजून पास्कोला भाव ते शिरोडी शिरोडी कोताय कित्याक एक ते चालतें जायन गेल्लें. पूण हांव नावेली शिरवडे रावता. आतां आमी कोवीड तियात्र करता आसतना जायते फावटी गोंयचे थोडे कलाकार घेताले आनी कोवीडचे थोडे कलाकार मिसळ जावन तियात्र करताले. असो तियात्र केन्ना तरी तुका करूंक? ना एक म्हणजे त्या तियात्रान एक एक्टर पावलो ना जाल्यार जानी अशें कोत्ताले म्हणजे हो रोल करपाक ताका जावपाना तूं यो म्हूण हो रोल करपाक इतलें इजी न्हू लोकांक फूड करपाक. सडनली हांव ना हिंगा जाल्यार दुसरो कोतलो तेगे डायरेक्टराची तोप आसतालें होच कोतलो म्हाका फोन करप. आमच्या ऑडियन्सा पासत आनीक एक खंयचे कांतरेच्यो 4 वळी. आजाचे रूप घेवन संवसारांत या मनीस करतो बादाता देवचाराचे दुसऱ्याचे सुखाचे तो चिंतीना फकत तो चिंता आपल्याचे जनवारी आशेक लागून मनशान विबाळ्ळा सूख इनोसेंताचे खबर तुमकां आयको कागळ तेली परतूप त्या माये पुताचे वाडोन उड जाला मोडोन चेडू सोयरीकेन तिका काजार केले काजारी सूख चाकोन 7 म्हयन्याच्या येस्तादार आवयचे आसले 7 म्हयने सोंपोन 2 दीस उरलेले मागीर ते पाडताक वेचे आसले असली दारून गोणी घोडत म्हूण बायलेक कोणे सपनां चिंतूंक नासलें. सकाळीं उठोन गोदा वरांचेर बायलेच्या घरा अशी खबर दिता काल भायर घरा गेल्ली आजून येवूंक ना खंय गेली गो तो विचारता चेडू काय आमगेर घरा येवूंक ना घरच्याच्या मनान तो दुबाव रिगता वचोन गांवान नावेली सोदशी तर मेलेली कुडबायत मेवता. वा वा वा. म्हणजे हे थोड्यो घडणेचेरूय तुवें घडणेचे पण हांव ही घडणी पेपराचेर येयलेली हेजे म्हणजे मिडिया हें जालो ती हेरल्डाचेर येयल्ली कितें हें कोन्न माय आनी चेडो पडोन भोंवतालीं मागीर पुलीस हें कोन्न तेश कोन्न पूण नांव कोणाक घेयना ही रियल घडणी आनी देखून जायते आहाय. पूण ते पयलीं मुगे कॅसेटीन उक्त्यो केलो हांवें मेवले म्हाका हितून चोय युट्यूबाचेर घाल जॉन दी नावेली घाल आनी चोय तितू कितू मेळटाय ती हांवें घडोवली मर्डर केस्यो. आतां आमी खंयचे तियात्र पळोवंक येतात जायते दर एका तियात्राक ओपनींग आसता. हय. आतां ओपनींग तुवें केन्नाय म्हणला आसतलो? हांवें म्हणलां आयक आतां जेन्ना रोजरी फन्स आहलो एक लास्ट हें आहलें म्हणजे उगडास दवरून गेले म्हूण एक शाहू आल्मेदान म्युजिकल शो केल्लो आनी शाहू म्हणपा लागलो हाल तूं हें कर ते गेलें परफॉर्मन्स आनी तेगे भाव फिदेलीस तो आपसायड जालो कोण गुतलो हांवें केलो म्हणजे उगडास मेल्ल्यांक येते मेले ते तियात्र सामगेले कोण पॅट्रीक कोण मेले ते रोसफोन साहेब बी नाचता चोय तो तेचे सगळे मेले तेंगेले हें केलें उगडास्तोन गेले ते लास्ट हांव उगडास्तोन येयलो थिंगा. म्हणजे तो तियात्राचो ओपनींग? हय ओपनींग पयलो हांव येतालो रोजरी फन्स. हें ओपनींग कोणें रचलो? हो घडपी शाहू आल्मेदा. तुका ताचो उगडास आसा? रोजरी फन्स तुज्या हो ट्यून तेगेलो कोता तुमकां नमस्कार म्हणजे तेगे ट्युनाचें तें. तेज्याच ट्युनाचेर? हय तेगे ट्यून तें. पूण शाहू आल्मेदान हें घडोवलें आनी शाहू आल्मेदा आनी एक म्युजिकल शो हांवें ट्रिओ म्हणलो आनी तेच मेवले म्हाका हेतून तो ट्रिओ आहा चोवपा जाता. मनशाच्या जिवितान वयते आसता देवान निर्मिलेलें सूख आनीक दुखाडले बोगर म्हणटात थोडे फावटी ते भोगूंक मेवना बूक आपली मारूंक पळय नुस्तें मनीस म्हणजे एक ते रेप केसीचे हेजे डेली जालो चोय
तेजे काडले म्हूण तो हिट गेले कांतार तेतूच मेवले म्हाका हितू ते तेगे शो हांवें म्हणले आनी शाव गेले 2 कॅसेटी म्हणलो एक किस्तोद्यो तेगे हितू एक कांतार म्हणलो हांवें कितें नांव तेजें श्रीलंका चेडूं आनी ते कांतार म्हणपाक मुगेले स्टुडियो एक हें केलें रिजेक्ट केलें फकत हांवें एक नांव गेल्लें सावथीचें आनी ते कांतार बरयलें एक चेवडा हेचेर मेड गेलोलें ताका 27 हीड मारले रमजाना टायमार सावथीक आनी ते 27 तातूंतले 24 काडले 3 हीड आजून इथं आहे म्हणजे जेजूचे काडो तें जेजून हितून मार सोसून 3 हीड आजून चोय तेका ते कितू सोंसील ना जायत जेजून तेका चोय आदार दिलो ते क्रिस्तांव ती म्हणपाक ताका चेंज कर धर्म हे श्रीलंकन चेडूं हें कांतार तुजें बरेंच फामाद हय चावो आल्मेदान म्युजीक बी बरें दिल्लें आनी हांव आनी जोकी ती बेतालबा ती सिएल्डा ना सिएल्डा आतां आमगे नाच्या कुपासार कांतार म्हणटा ते सिंगर तेगे काजन कुयट आहा तो आनी मुगे ट्रिओ टीम हांव सुकोरमू हिंगाचो आसोलनाचो आनी जोकीन ते बेतालबा ते म्हणजे कोणा एश को भिना आसलें ट्रिओ म्हणपाक वय उगडास आसा जाल्यार च्या रोडी श्रीलंका चेडूं हांवें कांतार म्हणल्यार बरी वर्सां जालीं ती आनी त्या दिसा कितें जालें चोय हिंग पावस पडटा थिंग पावस पडना आमी हिंग भिजोले दोगांय हिंग हांव आनी जोकी भिजोले शाहू ते म्हाका फोन करता खूंय अरे अरे हिंग पावस पडटा पूण चोय थिंग जाग्यार पावस ना कित्याक हांवें 2 कांतरां दिल्लीं हें कॉमेडी सेल्वी दिल्लें आनी ते श्रीलंका चेडूं एक्चुअली ते हांवें गोंय येवन म्हणपाक केल्लें तुवें फाटीं एक कांतार म्हटलां दुडू तें ते दुडू कांतार करपाक एक कारण आहलें कारण म्हणजे लोक भाव वळखनाय कितें पूण तें दुडू म्हणजे कित्याचें घडलें एक भाव वळखनाय तेंचें घडलें आनी तें फकत म्हूण कितें आनी त्या दिसा म्हाका 2 प्रायज दिले एक 1,500 एक 1,000 दुडू म्हणटा दुडवाचेर चलता आख्खो संवसार दुडू बरें कुशेस आसलोलो दुसऱ्याक दिता दार दुडू म्हणटा दुडवाच्या फाटल्यान भोंवता देंवचार दुडवांनी तूं दुसऱ्याक दुखयता दुसऱ्याच्या पाळ घालूंक तूं चिंतता पूण तुजेंच पाळ जातूच देवाक सोदूंक भोंवता दुडू जॉन आमी तियात्र करून दुसऱ्यांक खुशाल करतात आनी आमी खुशाल जातात वय जावपा जाय आमी एक तूं काला बरयता हांव तुगेली एक काला चोयल्ली जेन्ना तुवें ते कालांक एक उस घाता आपल्याचे कुडी तेजें नांव सांगशी तूं वांटे बट ती सीन न्हू हांव जायत पाटी हें मोना हाडटा कितें कोणें स्टेजीर तें केलें ना एक आपणाचे कुडी उस घात तो दाखयलें बूट दिताय कितें कुराडी उस पेडवता तें दाखयलां पूण आपणा आंगाक उस घात तें हो शॉट हांवें केन्ना चोवना जॉन तुवें म्हाका बरोच एक 25 वर्सां फाटीं व्हेलो कित्याक तो उगडास आजून तोकले हय कारण तो तियात्र वांटे आनीक त्या तियात्रांत हांव एक पायची भुमिका करतालो हय आनीक म्हाका पेट्रोल घालून उजो घालताले तेच ती सीन हांवें पड चोयल्ली त्या वर्साक आज देखून तुका हांव विचारत ते तियात्रां नांव कितें तें हय कारण त्या तियात्रांत हांवें जे कॉस्ट्यूम तयार केल्ले ते कोणूय म्हणटालो म्हाका बॉम्बेसून हाडले हांवें देखून तें चिंतलोलें हांवें देखून तुका क्वेश्चन केल्लो उडोवन ती सीन ती बॉम्बेसून जॅकेट हाडलो काय मू पूण हांवें स्वताक ती तयार केली कारण हांव जाणा आसलो ती कशी करूंक जाता आनी त्या उपरांत जो उजो पेट्टा ताचेर सगळोच हॉलांत आसलेलो जावं माटवांत आसलेलो लोक हें जाता भितर न्हू कित्याक एक पार्ट मरे अशें करून पागार तियात्र मॅक्सी शॉक अशें कुराड घेवन मारून वयता ते तो ऊस पेटवता कितें हो आमगे जोकी आहलोलो कोलवाचो 3 किंग्साचो
पडद्या आदी उज पडद्या उज पेटवलो मातशें हाती देखून लागलो ना उजो पूण एक भिरांत अशी ती म्हणजे उज लागत त्या तोंडान आमी त्या तियात्राचे जायते शो केले पूण केन्नाच कसलोच प्रॉब्लेम जावंक ना ना पूण तुगे तूं शुअर फुली कॉन्फिडन्स आहलो न्हू मागीर ते कोण दुसऱ्याक दिलो जाल्यार पडद्या बिडद्या लासून वयता आहले जॉन चड आनी चड देव बरें करूं कारण हांवें सुरवातीकूच म्हटलां की तुका जायते उगडास सोदतात उगडास चोय आमी दवरूंक जायो कोण आज पुरयलो हाल ना तो उगडास सुरीत आमी दवरलो जाल्यार दुसऱ्या मदें उलोवपा जाता आज हांव एक कांतार बरोवपा सुरवात केल्यार तुका सांगता हो पयलो उजवाड घोडपी कोण रोसनाथ देव दुसरो हो बल्ब घोडपी कोण तो पूण ते सगळें खबर आहा पूण ते लोकांक सामकें आणय कितें हाडूं जायें आतां हांव खंय गेलो हाल मेल म्हणटरी उगडास कोताय जॉन तुका खंयच्या खंयच्या कलाकारां बरोबर न्हेसोंक सहयोग मेवला चोय हांव पास्कोला तेजे बारा जालो बेन एवंजलिस्ट ऑगस्टीन कॉमेडियन आनी जायते कॉमेडियना बारा बेनाच्या आंब्या बारा आंब्या हांवें गायल्लो कॉमेडियन आंबे मुगे नशिबांतलें कॅसेटीन आनी बरी कॉमेडी केल्ली तेणी बेनांनी बरें कांतार म्हणलें हांव चड मानिता आमगे सगळे तियात्रिसांक रोसफन्स पास्कोवाल कित्याक रोसफन मुगे एकूत्र कॅसेटी पयस तेकूय घेवनाय ताणें कितें कांतार म्हणपा पूण बरें कांतार म्हण तीच कॅसेट हिट जाली नशिबांतलें म्हूण जॉन एक गजाल म्हाका उगडास येता की जेन्ना तूं कुवेट आसतालो तुजो आत्रे पयऱ्यान तुजो फोन आसतालोच मिस कॉल पण आसतालो म्हणजे कुवेट रावन गोंयांत जें कितें घडटा ताचो चड हुस्को आनी मोग आसलोलो कित्याक 12 वर्सांनी येयलां कितें डायरेक्ट पूण म्हाका गोंयची एक न्यूजाचे प्रुडंट न्यूजाची मेळटाली खबर हांव पयलो मोबायलाचेर चयतालो आनी तुका कॉल करतालो कित्याक बरी खबर मेळटा म्हूण आनी ज्या दिसाक तूं म्हजे भाशेन केंसां आहलो केल्ली आतां तूं दोया केंसां जाला क्रिसमस फादर म्हणून जाता तुका आतां आनी तुवें केलो तो रोल क्रिसमस फादराचो ना जशें समाजांत बदलप घडटा तशें आमच्याय भितर बदलप घडटा आनी आमी तें मानून घेवप गरजेचें पूण आयक हांव तुका चड आनी चड देव बरें करूं कित्याक म्हणटा तूं ह्या प्रुडंट न्यूजान म्हाका सेकेंड टायम हें केलां पयलो थिंग केल्लो खूंय सेल्वी तेंचे कांतार म्हणटा तें शॉक हॉलांत पाय तियात्रीस हॉलांत आनी आयज सेकेंड हिंगा ह्या स्टुडियोंत गेल्या आमचो चड हांव उपकारी हे प्रुडंट न्यूजाक कित्याक प्रुडंट न्यूजान जायत बऱ्यो खबरो हाडले आख्या संवसारा दिसती पडटाय गोंयकार खूंय आहाय थिंगसोन हो न्यूज चोयताय आनी पयलीं मुगे माय प्रुडंट लाय रे प्रुडंट लाई म्हणजे न्यूज जॉन तुजे बरोबरचे जायते कलाकार जे पालकाचेर न्हेसत आसात थोडे हो संवसार सोडून गेले पूण आयज जे पालकाचेर येवंक सोदतात तांकां तूं कितें संदेश दिवंक सोदता हांव एकूच जे व्हड डायरेक्टर आहाय न्हू ते भुरग्यांक वयर काडूं जाय भुरग्यांक दामून दवरप न्हू हांवें देखून जेन्ना क्वीट तियात्र केल्लो कितें देवाचो म्हण्यार सगळीं न्यू कोण एकलो प्रोफेशनल म्हूण नासलो सगळीं न्यू आनीक आतां मुगे कॅसेट मेवले म्हाका हितू देखून मुगे न्यू सगळीं गायलो हांवें कोणाक मेनीन मारयो एकल्या न्यू केजी म्हणटा हेका हिंगाचो चांदोरचो इलियास तांकां मेन पूण सगळीं मागीर हेरां ती न्यू सिबल मागीर डेबोरा सगळीं न्यू अशे लुक्स म्हणजे न्यू हांकां आमी हाडूंक जाय एक बरोवप्यांनी आनी लोकांक समाजाक दाखोवपाचो एक रोल करपा जाता लोकांक भिलमूड जायना पूण डायरेक्टरांनी हाडूंक जाय तांकां आज कितू डायरेक्टर आहाय ने भुरग्यांक काटा कोण वयर मारियो मॅनेजर्स सर्गेस्त आतां आमी कार्यावळ फुडें वता आसतना थोडोच वेळ आसा तुज्या कडल्यान आनीक एक तुज्या आवडीच्या कांताराच्यो 4 वडी तारवोटी म्हणटात आमी सिफेरोस तारवोटी आपलें शिकोप जातूच
घेऊन भोंवतात ते आपल्या माथ्यार त्यो राटी पायशे पाय मोजो तारवटी तारवार ते सिर्वीस कोत्ताले परत ते गोंया येताना बिस्कीट चिजा लातां हाडटाले शेजाऱ्याक साबांव तांणी वांटूकूच सगलो लोक खुशाल जाताले तांच्या होत्प्याक पासून आयज रोजार कोत्तात आयज ते मेरून गेले. आतां जॉन तूं अशींच कांतारां घडटा जावं कोणाच्या बड्डेयाक जावं बाल्टिमाक जावं कांतारांक सावदी सगळें कितली सुमार कांतारां घडलीं आसतलीं? हांवें जायत कळ्ळें हिंगा न्हू कुयट देखूं सायबिणीची कांतरां कुयट देखूं म्हणलें सायबिणीची हेजी मुगे डॅडीक एक फेवरेट आहलोली आनी ते कांतार 16 तारीख डिसेंबराची आयज दीट तुज्या जल्माची घरान खुशालकायेन भोवला लोक गोरभर उतरां ही मोजी धाकटुली नोकेत्रां रातची पेट्टेली अंत्रोलार नदर मारून पयशी तर आयज तुज्या जल्माच्या दिसाक व्हरोन तुका हाडला मिसाक सायबीण माय तूं ताची वर्सां सासवत कर देवूय तुजे कुरपेची देणी कांयच ताका नासतना उणें सायबीण माय तुजे कुरपेन भर. हें कांतार एक मामायले चिवडा केलें हॅपी बर्थडे जस्मिला आयज दीस तुज्या पयल्या वर्साचो डॅडी आसा परदेसान उगडास कोत्ता आसतलो तो तुजो हॅपी बर्थडे टू यू जस्मिला. हे कांतार म्हणजे डॅडी गे तें आनी एक तेणें एक कांतार सायबिणीक घडलें 8 तारखेक 8 तारीख सेतेंबराची माये तुज्या जल्माचो दीस सगळीं आमी इगोर्जेन वचून आयकलां मीस आमी तुजीं भुरगीं नेणार कोत्तात सॅक्रिफीस हॅपी बर्थडे म्हणून तुजो मोगान घेतला किस नस सेंती मोती म्हणून घेतलें तुवें नांव चिंचिणी गांवांत तुजें चलता देवासांव मोमाया बेंड्रा पयशी तर भोगता फुगासांव नमनारी करून लोक घेवन वेता तुजें बेळसांव. खरेंच जॉन तुवें आमचे जे ऑडियन्स आसात तांकां खुशाल करपाचो प्रयत्न केला. हांवें म्हटलां की एक ऑलरावंडर कसो तो तियात्रांनी वावुरता कसलेंय काम करूंक केन्नाच फाटीं रावना तो म्हटल्यार आमचो जॉन रॉड्रिगीस. आयज तूं आमच्या ह्या स्टुडियोंत आयलो आनीक तुज्या काळजाचे आवडे थोडे भोव आमी लोकां मुखार मांडपाचो प्रयत्न केलो. ते लोकांनी चोवपा जाय जायत तियात्र स्लिपलो आहाय समाजा मुखार येयनाय कितें पूण दुसऱ्या एक्टींग कोताय जायते आहाय पूण आपूण डायरेक्टर पूण सोडला पूण आयज तुका एक हो डायरेक्टर जालो तोच हांव तुका सलाम कोता कित्याक हो वावराक कित्याक आयज तूं समाजांत दिश्टी पडटा. कितें जॉन हे जो रायटर हे जो डायरेक्टर कंपोजर सिंगर आयज तुगे कांतार आयकलें तें म्हूण तितून रायमींग म्युजीक कितें काय बरें पूण तें तूं एक म्हाका तुगे आतां कांतार एक म्हणटा कशी ना आमचो वेळ सोंपला म्हणटच आमी परत केन्नाय मेळून अशीच भासाभास करुया. चड आनी चड देव बरें करूं प्रुडंट न्यूजाक आनी तुकाय बी. आनी जॉन तूंय आमच्या उल्याक पाळो दिवन हांगासर आयलो ते पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान चड आनी तुकाय चड आनी चड देव बरें करूं. देव बरें करूं. इतल्यानूच जॉन रॉड्रिगीसा सांगताक आयची ही माणकामती ह्या कार्यावळ हांव हांगा सोपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.